सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत पक्षभेद जाता. मंत्री स्वताच्या मतदारसंघातल्यान मतदारांक प्राधान्य दिता असो आरोप वरद मादोळकर हांणी मंत्री निलेश काब्राल आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांचेर केला. एड्रिक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. फेवरेटिझम इन गव्हर्नमेंट जॉब्स आज सांगपाक वायट दिसता की एक तर गोंयांत मोठ्या प्रमाणात अनएम्प्लॉयमेंट वाडला. आज गव्हर्नमेंटाक जॉब्स येना आणि जे जॉब्स येता थोड्या प्रमाणात ते आज प्रत्येक मंत्री ज्या ज्या खात्याचो मंत्री आसा तो आपल्या मतदारसंघात त्या जॉब दिता. वास्तवीक वो सगळो जॉब दिता आसतना तेका खंय तरी क्रायटेरिया आसता, तेका प्रोसिजर फॉलो करचो आसता आणि जॉब दिता आसतना ते जॉब मेरिटाचेर वचपाचें आसता, मेरिटाचेर जॉब दिवप आसता. पण आज जर पळयत इतको तेंप म्हण गव्हर्नमेंट जॉब्स कितके आयले हे तुमकांय बरें खबर आसा. आणि जे जॉब्स हालीं तेंपार कितें थोडेशे जॉब्स आयल्या ते प्रत्येक जाण मंत्री आज आपल्या मतदारसंघांनी आपल्या आज ते वोटरांक दिवपाक लागिल्ले आसा. आमी पळयता फाटल्या तेंपार जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात ज्युनियर इंजिनियर पोस्ट आयिल्ले, हे ज्युनियर इंजिनियर 64 पोस्ट आयिल्ले आणि ह्या 64 पोस्टा पैकी 19 जॉब्स निलेश काब्रालान आपल्या मतदारसंघात वाटले. पण याचो अर्थ कितें? जेन्ना 64तले 19 जॉब जेन्ना एका मतदारसंघात वता, कुडचडे मतदारसंघात, याचो अर्थ जे ज्युनियर इंजिनियर जावपाचे लायकीचे जे लोक आसा ते सगळे कुडचड्यांत आसा. गोंयांत 40 मतदारसंघ आसा. या 40 मतदारसंघातले एकाच मतदारसंघांनी ते जॉब कशें वचूंक शकता? हेजेर बारीक विचार जर करत जाल्यार खंय तरी अशें दिसता की जे मेरिट लिस्ट बी आसा पळय, आज मेरिट लिस्टाक बी आज कांयच अर्थ उरलो ना. खंय तरी आज क्रायटेरिया आसता जॉबाक, ते प्रोसिजर एक फॉलो करपाचो आसता. वो प्रोसिजर बी आज सरकारान आज सगळ्या सायडल्यान केल्लो आसा. कोणूच आज जॉब दिता आसतना प्रोसिजर फॉलो करता. आणि मोठ्या प्रमाणात आज जे लोक जे शिकलेले भुरगे जे बेकार आसा त्यांचे आज मोठ्या प्रमाणात आज तांकां एक रॉंग मेसेज वता की आज शिकून आज जर जॉब मेळना जाल्यार एक तर तुजी पयशे मेजपाची तयारी जाय जॉब मेळपाक, ना जाल्यार मिनिस्टराची चमचेगिरी करपाची तयारी जाय. ही एक आज मेसेज घेतली आसा युथान. कित्याक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात जे जॉब गेले ते जर मुद्दम लिस्ट काढून पळयत आणि त्यांचे मार्कशीट जर कंपेअर करीत जाल्यार केन्ना काटार पास जावपी 5 क्लासान पास जावपी लोकांक आज जेई जाल्ले आसा. आणि खरेंच इंजिनियर हांव डिप्लोमाय म्हणना, डिग्री होल्डर आज खंय तरी आज जे मेरिट लिस्टान येणारे आज भायर पडलेले आसा. आमचे कडेन आज रेकॉर्ड आसा. सेम वे हेल्थ डिपार्टमेंटान पयर 7-8 फार्मसिस्ट पोस्ट आयिल्ले. 8 फार्मसिस्ट पोस्टांतले 7 फार्मसिस्ट पोस्ट सत्तरीत गेल्या. ही एक पोस्ट खंय तरी चुकून दुसरे कडेन पावलो. म्हणल्यार हेजो अर्थ कितें? विश्वजीत राणे 70तलो आमदार, 70तलो मंत्री म्हणून हे सगळे पोस्ट 70नीच दिवपाचे आणि बाकीचे गोंयांत ना, ताका कांयच ना. हे अशें कशें जावं शकता?